मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायामगाचे येवकार। हांव दिप्ती काकोडकर। सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। कळंगूट तिवाय वाड्यार 2 कॉटेजीचो लासून जालो गोबर। उजो पलोवपी दळान घडणूक थळार धांव घेत उजो हाडलो आटपान। उज्याचें कारण अजून गुपीत। गुडी कॅनलाचेर साव झुजिदी आरियल वाठारांतल्या अल्पवयीन तरणाट्याचेर एका पंगडान सुरो आनी दाण्यांनी केलो जीवघेणो हल्लो। एकलो गंभीर जखमी। दुबावित आरोपींचेर एफआयआर नोंद। पुलीस करतात तपास। मडगांव कारवार महामार्ग NH 66चेर 1200 पाडी मजगती एलपीजी टँकराचो जालो अपघात। ह्या अपघाता उपरांत सुरक्षेच्या कारणाक लागून येरादारी वळयल्या बाळी ते काणकोण। उळावले 70 बंधाऱ्याचेर व्हडा प्रमाणात पर्यटक येवन करता मस्तेपणा। कोयर सोऱ्याच्यो बाटल्यो उडयिल्ल्यान पर्यावरणाक लुकसाण जावपाक लागिल्ल्यान पर्यटकांक बंधाऱ्याचेर येवपाक बंदी घालपाचो निर्णय घेतला थळाव्यांनी। आंगार होळी पडून जखमी जाल्ले मेणकूरच्या पुलीस हवालदाराक दुर्दैवी मरण। होळी पडून जखमी जाल्ल्यान जीएमसीत घेतालो उपचार। हवालदाराक दुर्दैवी मरण। होळी पडून जखमी जाल्ल्यान जीएमसीत घेतालो उपचार। आणि चिंचिणी एका घरात अस्कीत पेटलो उजो। उज्यात एका 70 वर्साच्या बायलेक आयले मरण। जाल्यार एकलो किरकोळ दुखापतींतल्यान जालो साल्वार। घर तशेंच सामानांचे लासून जाले गोबर। आता खबरो विस्तारान। मडगांव कारवार महामार्ग NH 66चेर 1200 पाडी मजगती एलपीजी टँकराचो अपघात जालो। हाका लागून ह्या रस्त्यावयली येरादारी विस्कळीत जाल्या। ह्या अपघाता उपरांत सुरक्षेच्या कारणाक लागून येरादारी बाळ्ळी ते काणकोण मार्गान वळयल्या। अधिकारी घडणूक थळार दाखल आशिल्ले। म्हणल्यार आता कंटिन्युअस ताका वॉटर स्प्रेइंग चालू आहा आणि इट इज आयस फॉर्मान आसता ते भितर आणि मुवमेंट भायरचे एनवायरमेंटा कडेन कॉन्टॅक्ट जाले उपरांत इट स्टार्ट्स बिकमिंग लायक अ स्मोक। सो इमिजिएटली बिकॉज ऑफ द वॉटर फोर्स मारून इट इज कॅप्ट एट द लोअर लेवल एंड इट इज कॅप्ट अंडर कंट्रोल। फायर ब्रिगेड स्टाफ इज डुईंग देयर जॉब। यू कॅन सी एक्झॅक्टली पुट द कॅमेरा देयर आणि फुल ट्रॅफिक डायवर्ट केले। नो पब्लिक इज अलाउड टू कम विदिन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द टँकर आणि बाकीचे एमर्जन्सी LPG टीम्स आर कमिंग फ्रॉम कुंडे अँड फ्रॉम मँगलोर एमटी करपाक। सो ती लिकेज हे जावप करना म्हणून मँगलोर एमटी करपाक। सो ती लिकेज हे जावप करना म्हणून तेंच्यांनी गाडी मागयल्या स्पेशल डिकंटिंग व्हेकल। ती हांगासर आनी 1-2-3 वरांनी पावतली। ती पावली म्हणटकूच ते डिकंटिंग ते करतले। आज रातीन मेरेन हो प्रश्न सुट्टलो। सुटपाकूच जाय तो चड वेळ प्रोसेस न्हू तो स्लो देवप न्हू ते आनी हो फास्टूय करपूय न्ही कित्याक ती LPG आहा पळय ती इनफ्लेमेबल आसता। ती झप्पूर पेटली जाल्यार ताका दुसरे परिणाम जावंक शकता। साहेब तुमची कितली गाडी आसा सद्या ह्या स्पॉटार? आमचे हांगासर स्पॉटाचेर 4 गाडयो आसा। 4 आसा। गॅसाची टँकर कारवारच्यान येताली ती पाडी जे पळय लोक आमगेले जे भाजी पालो घेवन बसता त्या टर्नाचेर परतोन पडला आनी तेजो गॅस लिकेज जाता। अशे एक्सिडेंट टँकराचे जायत आहात। हो रस्तो पळय नॅशनल हायवे 66 हो मरणाचो सापळो जाला। सरकारा कडेन आमी परत मागता कित्याक हो रस्तो वाडोवचो पूण अजून पर्यंत तेजेर कांय जायना। मदीं वाडयलो वता मदीं तसो आसता। ही सारके शार्प हेचेर टर्नाचेर पडला। ज्या कडेन लोक भाजी घेवन बसता थंयच हे आमचे ST समाजाचे जे बांधव जे भाजी घेवन बसता थंय पडले आसा। ती टँकर पडटनाच तेणी सगळ्यान ते सामान बंद करून पळ काडलो तांचो। अशी परिस्थिती जाला सध्या। कित्याक आमच्या गेल्या एका टायमार आमचे बसीन 2 भुरग्यांक हे केले डेथ जाले तेन्ना आमी डिमांड करून तरी पूण सरकारान एक्शन घेवन मातशें आमचो रोड वायडींग हे केला। तेन्ना आतां गॅस पडला आसा तेन्ना आमचे खूब हे आसा त्रास जाता। कित्याक आतां दोनी सायडी आमचे पुलीस डेप्युटी हांगसान सांगेसा येयल्लो आसा तेन्ना केपेच्यान येयल्लो आसा तेन्ना आमी सरकारा कडेन मागता कित्याक हे आमचे जावचें न्हू म्हणून। कित्याक हो रोड आसा तो खूब मेजर आसा तेन्ना सरकार मागता रोड बरो वायडींग करचो म्हणून। आमी आतां सद्याक
बारशे पाडी हांगा आसात. ह्या बारशी पाडी ह्या वळणाचेर कारवारच्यान म्हणजे कर्नाटका भागांतल्यान येवपी एक HP म्हणजे LPGचो व्हडलो टँकर हो कोसळ्ळा आनी त्या हातूंतल्यान मोठ्या प्रमाणान लिकेज स्टार्ट जाली. दनपारच्या 1.5 वरांचेर ही घटना घडली. नॅशनल हायवे पुलिसांनी आनी फायर ब्रिगेडीन ताबडतोब बंद केलो. फायर ब्रिगेडच्यो 4 गाडयो सद्याक तेजेर उदक घालता अक्षरशः आनी नॅशनल हायवेचेर हजारो गाडी वचपाच्यो ज्यो सद्याक पुरायपणान बंद आहा. पुलीस डिपार्टमेंटान बारीक व्हेकला खातीर बाळ्ळी सावन खोलगडा सावन काणकोण तात्पुरती वेवस्था बारीक गाडयां खातीर केल्ली आसा. आमी पुलीस डिपार्टमेंटाचे वर्जन आयकलें आनी जे कंपनीचे 2 जाण कोण तरी आहा तांकां विचारलें बाबा आतां लोकांनी प्रिकॉशन कितें घेवपाचें, लोकांनी कितें करपाचें, ह्या भागात एखादी दुर्घटना केली कितें जातलें. ते म्हणटा आपूण प्रेसा फुडें उलोवपाक शकना, आमी कोण न्हू. म्हणजे एखादो एक्सिडेंट असो जाता त्या वेळार लोकांक प्रायमरी लेवलाचेर एक कितें घेवपाक प्रिकॉशन घेवपाक जाय तें सुद्दां सांगपाचें हें ना. आतां ताबडतोब फायर ब्रिगेडवाले येयले, पुलीस येयले म्हण दुर्घटना टळ्ळी. वाहतूक बंद आसा आनी अहोरात्र म्हणजे पूर्ण दीस फायर ब्रिगेडीचे जवान हे तेजेर उदक शिपडायत आसात. आतां टँकराची वाट पळयतात. 2 टँकरा भितर तो शिफ्ट करपाक तेंगे प्रयत्न चालू आसा. 2 जाण फक्त 2 जाण कंपनीच्या मूल ह्या ठिकाणी आसा. गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमारबान. गोवावले 70 वाठारांत आशिल्ल्या बंधाऱ्याचेर व्हडा प्रमाणात पर्यटक येवन मस्तेपणां करतात. पर्यटक ह्या सुवातेर येवन कोयर तशेंच सोऱ्याच्यो बाटल्यो उडयतात. हाका लागून पर्यावरणाक व्हड लुकसाण जायत आसा. देखून थळाव्या लोकांनी एकठांय येवन पर्यटकांक बंधारा वाठारांत येवपाचेर बंदी घालपाचो निर्णय घेतला. पळयात पुराय बातमी. ठाणे सत्तरीच्या गोळावले वाठारात आशिल्ल्या बंधाऱ्याचेर व्हड प्रमाणात पर्यटक येवन मस्तेपणां करतात. हाकाच लागून गांवच्या लोकांनी एकठांय येवन पर्यटकांक बंधारा वाठारात येवपाचेर बंदी घालपाचो निर्णय घेतला. पर्यटक ह्या सुवातेर येवन कोयर तशेंच सोऱ्याच्यो बाटल्यो उडयतात. हाका लागून पर्यावरणाक लुकसाण जायत आसा. गांवच्या लोकांनी मंगळारा एकठांय येवन न्हंय वाठारात नितळसाण मोहीम राबयली आनी व्हडा प्रमाणात कोयर एकठांय करून तो नितळ केलो. फुडल्या थळाव्यांच्या निर्णया मेरेन फुडली सुचोवणी जाय मेरेन पर्यटकांक बंधारा वाठारात प्रवेश मेळचो ना. तशेंच वाठारात कोयर वा सोऱ्याच्यो बाटल्यो उडोवप्या आड पुलिशेंत कागाळ दाखल करतले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या. पुराय वाठार नितळ दवरपा खातीर हो निर्णय घेतिल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगले. सगळे भुरगे येता हांगा खेळपाक उमेदीक येता, पूण हांगा कशें जाता कोण आपले हेची जबाबदारी घेयना. सगळे करता येता जेयता खाता हांगा रांदता आनी सगळे बॉटली हांगा आपटून वयता. आमी कितें म्हणटा गांवाच्या वतीन की तुमी काय करा मजा करा, पूण थोडे दीस तुमकां बंद केला आतां कशें चिंतून की आतां सोडलें तुमकां म्हणून मजा करा. पूण कशें जेन्ना आमी ओपन करतले तेन्ना हे तुमचे काय हाडटा तुमी बियर हाडटा बॉटल हाडटा सगळे वरां तुमचे तुमी घेवन चला. हांगा दवरूं नाका, हांगा वेस्ट करूं नाका. सकयल आमची बायलां थंयसर कपडे धुता आनी काय करता थंय सगळ्यांक लागता. भुरगे थंय न्हंयत वयता न्हांवपाक म्हणून सगळ्यांच्या पांयांक लागता. हे तुमी चिंतूंक जाय सगळ्यांनी भुरग्यांनी, पूण जे कोण मजा करूंक येता तेंच्यांनी हे तुमी कोण कोणाक ओपोज करिना. बरें येया बरें तुमचे एन्जॉय करा. तुमचे काय तुमी वेस्ट हाडल्यात न्हू ती घेवन चला. तुमचे काय सामान हाडलें यूज करा खाया जे हांगा आनी उरला तुमचे घेवन चला. मजा करा आनी वचा. इतलेंच सगळ्यांक सांगपाचें. आनी थोडे दिसा खातीर आमी आतां सद्या बंद केल्लो आहा. फुडली आमची मिटींग जातली तेज्या उपरांत आमचें कांय तें डिसिजन जातलें. आमच्या गोवाले बंधाऱ्याचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की गांवासून मिटींग ठरलेली आसा की भायले लोक येवन आमच्या बंधाऱ्यार खुबशे लोक एन्जॉय करून गेल्लेले आसा. पूण थोडे लोक अशे आसा की तेंच्यांनी हांगा येवन सोरो पिवन तेंची बाटल्यो फोडून तेंच्यांनी आमच्या हांगासर खूब जाणांक तेजो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की अशें की थोड्यो बाटल्यो फोडून न्हंयत उडयलेले आसा. आनी ते थोड्यांक आमच्या लोकांक स्थानीक लोक आमचे जे कोण अशे कपडे धुवपाक वयता ते आनी कितें तेंच्या पांयांक लागता आनी अशें जावंक जायना म्हणून आमी एक बारीकशी गांवासून निर्णय घेतलो आहा की भायल्यांक येवपाची आमी बंदी घातलेली आसा. की हेका लागून की तेंच्यांनी बाटल्यो फोडपाक जायना. येवपाक न्हाता बरें आसा पूण अशें न्हू की येवन हांगा मस्ती केल्लेली आहा. खूब जाणांनी आमी पळयलेले आसा. सो तेंकां इतलेंच आमी आमचे गांवासून निर्णय घेतलेलो आहा वतीन की गांवासून की हांगासर येवन सोरो पिवपाचो बंद केल्लो आसा. पूण गांवासून इतलेंच म्हाका सांगपाचें आसलें की स्थानीक पंच म्हणून हांव इतलें सांगता की गांवासून हे सोरो
बंदी घातलेली आसा सो भायल्यांक आणि भायल्यांक येवपाची आमी बंदी घातलेली आहा सध्या तरी. बरे वाईट झाले फाल्यां कोणाचे- आम्ही या प्रॉपर्टीचे ओनर तरी हांगासर जर पळयले जाल्यार माझ्या प्रॉपर्टीन हांगासर सगळे ज्यो बियरीच्यो बॉटली आणि बाकी जे कितें सोरो आसा न्हू ते सगळे हांगासर सोरो पियेता ह्या भायले येवन आणि बॉटली न्हंयेन फोडटा आणि ताका लागून आमच्या गांवांत व्हडलो प्रॉब्लेम जाता की त्यो बॉटली व्हांवून वचून पावसाच्या दिसांनी आमच्या थंयसर सकयल जे आमचे लोक कपडे धुता आणि कितें धुता तेंच्या पांयांक लागता हाताक लागता जाल्यार तर हांव तेंच्या जे कोण हांगा येता तेंच्या कडेन मागता की तुमी हांगासर बॉटली फोडपाक आणि सोरो पिवपाक जाल्यार हांगासर येवपाचें ना आणि आमी गांवांत मिटींग घेतल्या की तुमी हांगासर येवन जे मस्ती करता तांकां हांगासर एलावड ना की येवपाक आणि जर फाल्यां सकाळीं कितें बरें वायट जालें तेंच्या आमच्या भुरग्यांनी जर विचारलें गांवच्या की तुमी हांगा कित्याक येयले आणि हांगासर बॉटली घेवन येयले आणि तुमी फोडले जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमच्या भुरग्यांनी जर कितें अटॅक केलो इन केस जावं शकता कित्याक तर आमकां व्हडलो प्रॉब्लेम जाला हो जाल्यार तुमी ते हांगा येवचे न्ही आणि आमी जे सांगलां आमच्या पंचांनी सांगलां की सगळ्यो गजाली सांगल्या जाल्यार ते तुमी ध्यानात धरपाच्यो. आमी सद्या ह्यो बंदारो भायल्या जो आवट ऑफ जो आमचो विलेज आहा तांकां आमी सगळ्यांक बंद केल्लो आसा आणि येयले आणि फाल्यां सगळो प्रॉब्लेम जालो जाल्यार जबाबदार तुमी आसताले. आणि गांवांत आमच्या देवळान बसून आमी सगळ्यांनी गांवा वाटेन निर्णय घेतला की हांगासर कोणाक एलावड करचें कित्याक आमची देवाची प्रॉपर्टी थंय आसा आणि हांगासर प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा जाल्यार हांगासर सगळी हांगासर पळोवंक गेले जाल्यार सबंद बॉटली आसा पळय ह्यो हांगासर बॉटली आसा आमी सगळे हेंचेन आमी गांवांतल्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी लागीं केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. होळी पडून गंभीर जखमी जाल्ल्या तरणाट्याक निमाणें मरण आयलें. सोमारा राती मेणकुरे गांवांत होळी घालतना ती पडून प्रणव मिशाळ हो तरणाटो गंभीर जखमी जाल्लो जाल्यार हेर दोग तरणाटे किरकोळ जखमी जाल्ले. जखमी प्रणव ह्या तरणाट्याचेर बांबोळच्या जीएमसीत उपचार सुरू आशिल्ले. शिगम्या निमतान सोमारा राती मेणकुरे गांवांत होळी घालपाची गडबड चालू आशिल्ली. ते वेळार गर्दी आशिल्ली. आंब्याची होळी नेमात घालतना अचकीत तोल वचून थंय उबो आशिल्ल्या प्रणव मिशाळ ह्या तरणाट्याच्या फाटीचेर होळी कोसळ्ळी. तशेंच थंय आशिल्ल्या हेर दोगांक निस्तो धपको बसलो. गंभीर जखमी जाल्ल्या प्रणवाक बेगोबेग म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेलो. उपरांत ताका फुडल्या उपचारा खातीर बांबोळे व्हेल्लो. जीएमसीत उपचार चालू आसतना मंगळारा सकाळी ताका मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण प्रणव हो बटालियन पुलीस आशिल्ल्याचे कळटा. प्रणवाच्या दुर्दैवी मरणाक लागून गावात दुःखाचे ल्हार पातळ्ळा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सोमारा राती कडेन चिंचिणी वाठारांत एका घरांत अचकीत उजो पेटलो. ह्या उज्यात सुमती नायक ह्या 70 वर्साच्या बायलेक आगताक मरण आयलें जाल्यार तिचो भाव बालाजी नायक हाका किरकोळ दुखापत जाली. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात. बालाजी दामान कोण रावताले ते? ते भाव बालाजी आणि ओके. कितल्या वर्साचे ते? 75 70. कशें कितक्यांक जाल्लो हो उजो लागिल्लो तो? 9-10 राती 9 सुमार. ओके. मागीर कोणी फोन बीन कोणी केलो फायराक कितें? फायरिंग आमगे फोन लागना जालो. ते नेबरान केलो मागीर तेगे लागलो. तुमच्या हिंगा भाड्यान रावताली ती? कितले वर्सांनी? सिलिंडर बीन मागीर फुटलो सिलिंडर फुटलो जाल्यार वयर हांव मरे आमी देखून गेले. मागीर कशें लागले उजो? कशें वयर तो सिगरेट बी ओडटालो. हांवें ताका सांगिल्लें अरे सिगरेट भितर ओड ना तेल ना तो कितू कोण सांगिल्लें अशें करून मडयता तो. मागीर एक मिस्टेकीन तशें वचना तें मागीर तेजेर पेट्रोल तो मागीर कोणाक कितें इंजरी बी जालें? इंजरी हाका तेगे भयणीक ताका ते थिंग भितर आडोन आसतली. रस्त्यान उदो मान सेव केल्लें जावन हांगा मेले काय ते हॉस्पिटलान? थिंगा येनाले हिंगाच जाल्ले. कितल्या वर्साचे गांवान खंयची ती? बरी. आनी ती मेले कितली वर्सां? 70. फातोडीचो आमदार विजय सरदेसाय गोंय न्हंय संरक्षण विधेयक 2026 विधानसभेत मांडटलो. 3 थरांचे गोंय न्हंय संरक्षण प्राधिकरण स्थापन करप, संरक्षीत न्हंयो संवर्धन वाठार जाहीर करप, न्हंय संवर्धन प्राधिकरण निधी तयार करप हांचो आस्पाव ह्या विधेयकात आसा. 13 मार्चाक हे विधेयक सभाघरात येतले अशें विजयान सांगलें. मजगतीं मडगांव पालिकेचे सद्याचे सत्ताधारी चड भ्रश्ट आसात. नगरसेवक फक्त आपल्या सोयऱ्यांक नोकऱ्यो दितात असो आरोप विजयान केला. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय गोंय न्हंय संरक्षण विधेयक 2026 विधानसभेत मांडटलो. हातूंत 3 थरांचे गोंय न्हंय संवर्धन प्राधिकरण स्थापन करप,
न्हंय संवर्धन वाठार जाहीर करप, हानिकारक कार्यावळींचेर निर्बंध घालप तशेंच हेर गजालींचो आस्पाव ह्या विधेयकांत आसा. 13 मार्चाक हे विधेयक सभाघरांत येतलें. आतां हे विधेयक सभाघराची मालमत्ता आशिल्ल्यान आपूण हाचेर चड उलोवपाक शकना अशें आमदार विजयाचें म्हणणें. आयकात. जे आमच्या फेडरल लेवलान जें बील दिल्लें तें बील आमी मूव करतले म्हणून आमचो सगळ्यांचो कमिटमेंट आशिल्लो. त्याच प्रमाणे हांवें तें प्रायवेट मेंबर बील म्हणून हें केल्लें आहा. 13 तारखेक तें कितें एक्झॅक्टली ते रिवर्स पळय, once it is the property of the house, I cannot discuss this. Technically हे डिस्कस करप सारकें न्हय. मजगती मडगांव नगरपालिकेचे सध्याचे सत्ताधारी सगळ्यात चड भ्रष्ट आसात असो आरोप आमदार विजय सरदेसायान केला. पालिकेचे नगरसेवक फकत आपल्या सोयऱ्यांक नोकऱ्यो दितात अशेंय विजय सांगता. पालिकेन बायोडिग्रेडेबल कोयर एकठांय करप बंद केला. बुधवार सावन आमी चकाचक फातोर्डात 0.3 सुरू करतले अशेंय आमदार विजयान सांगलें. आयकात. आमी हे जे कावन्सील आहा हे मोस्ट करप्ट कावन्सील. फक्त आपले नातेवाईकांक नोकऱ्यो दिता. थंय जे मेन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आहा हो उडोवपाक आतां जागो ना म्हणून कलेक्शनूच करपाचें बंद केल्लें. सो सगळे वॉर्ड कंप्लिटली बुरशे आहा. अशे परिस्थितींत आमी 2 वर्सां जालीं आमचेच खर्चान आमी निवळसाण सुरवात करतात. आज होली जावन फाल्यांच्यान आमी पूर्ण फातोर्डा चकाचक 3.0 भरलो 3रे वर्स. ते आमी आमचे खर्चाक सगळे वॉर्ड क्लियर करतले. आमची हेल्पलायन रामनाथ जाल्यार आमचो हर्षद नायक ताका आमी कोऑर्डिनेटर म्हणून हातूंत घाल्लो आहा. सगळे वॉर्ड क्लियर जातले. सगळे जे पब्लीक स्पेसीस आमी रिक्रिएशन आनी ओपन स्पेसीस डेवलप केले ते बी आमी हातान घेतले. आनी ह्या फुडल्या 2 म्हयन्यांनी फातोर्डा म्हणटा ते फ्युचर रेडी कशें जातलें ते आमी करपाक समर्थ आहा. आनी सरकाराचे कसलेच तेक्याचे शिवाय आमी हे करतले. हाजे पयलीं केल्लें आहा हे खेपे करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. नावेली सिकेटी वाठारात मातयेचो भराव घालून सैमीक उदका स्रोतांचे लुकसाण जाता म्हणून थावेनी केल्ल्या कागाळी उपरांत उपजिल्लोधिकाऱ्यान काम बंद करचे म्हणून स्टॉप वर्क नोटीस जारी केल्या. ह्या वाठारात 2 सुवातींचेर सैमीक उदका स्रोतांची नाशाडी आनी मातयेचो भराव घाल्ल्याची कागाळ जायते फावट थळाव्यांनी केल्ली. हाका लागून पावसांत पूर तशेंच घरां शेतां आनी पर्यावरणाक धोको निर्माण जावं येता म्हणून थळाव्यांनी हुस्को उक्तायल्लो. We are right now at Shiketi. And I'm sure all were aware about the land filling case that was recently known to everyone out here. We assume that it was land filling at one survey number, that is 178. But just 2 days ago, we got to know it is not one survey number 178 that has been damaged. There are 2 survey numbers, that's 178 as well as 179. So exactly there are 2 water bodies that have been damaged, not one. So yesterday we met the collector Egna. So she guided us with the process, and with her swift action we could get a stop order, and this never happened so quickly. So all thanks to Egna ma'am for the same. And at the same time with the help of our villagers who have come forward, and Apanch Inasior who took this matter along with the villagers, and we are able to do something about our water bodies and stop this destruction that's happening at Shiketi. सीसीपी वेंचणुकेचे फाटभुंयेर पणजेचें राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागला. एकूय उमेदवार आपल्या पॅनलांतल्यान भायर सरूंक ना असो सणसणीत दावो उत्पल पर्रीकारान केला. दारादारात वचून लोकांची समस्या जाणून घेवपा खातीर मोहीम चालू आसा आनी पणजी पार्किंग, रायबंदर जेटी आनी स्मार्ट सिटीच्या निधीच्या वापरा संबंधी नागरिकांकडल्यान वेगवेगळे प्रश्न उपरासतात अशें पर्रीकारान मुखार सांगलें. पळयात. दिसाक खूब बरो आसा. तो टायम खूब कमी मेळ्ळा, पूण हांव प्रत्येक घरान वचपाचो प्रयत्न करता. दिसाक एक 8 वरां तरी म्हणजे लोकांगेर वचप चलप चालू आसता. आज एक मॉर्निंग म्हाका मातसो लायट मेळ्ळा, पण आज इविनिंग सुद्दां कॅम्पेनींग आसतलें आनी फाल्यां सकाळी सावन
दोनी टायम कॅम्पेन जाता. तांचे पॉयंट्स अनेक आसा. 5 वर्सां जे कितें जावंक ना ताचे बद्दल खूब आसा. रायबंदरा गेल्यार थंय कोणें म्हाका सांगलां की जो एक्विजिशन केल्लो जागो फॉर ग्रावंड ताच्या सायडीक 39 एप्लिकेशनां घातल्या म्हणून. सो रायबंदरूय चेंज जातले काय कितें. रायबंदर शूड एटलिस्ट स्टे प्रिस्टीन. सो अशे अनेक विशय आसा. ती जेट्टी बांदल्या कोणें म्हाका सांगलें थंय जे स्टेप्स आसा ती स्टेप्स चड ना, सकयल पर्यंत वचना. चड तो सुकती आसता जेन्ना चड फिशरमॅन यूज करता लोडींग अनलोडींग. तर धाकटी बोट हे आसता पळय होडे तेच सकयल वता 8 फीट सकयल. सो ती फिशरमॅनाकूच बांदल्या काय कितें कॉमर्शियल जाका बांदल्या म्हणून तो दुबाव आयला लोकांक. सो अनेक हे विशय हे भोंवताना कळ्ळ्या म्हाका रायबंदर. सो अशें प्रत्येक आतां पणजेन भोंवप काल चालू जाल्या. पणजेचे पार्किंग हो विशय आसा ताचेर हांव ऑलरेडी उलयलां. सो ते सगळे लोकां कडल्यान आयकून घेवप. इट्स लायक इंटरेक्शन. कोणूच फाटीं सोडूंक ना. सो आचरण कितें चड उलोवपाचें म्हाका दिसना. ती स्टँडर्ड टॅक्टिक्स हांवें म्हणटा डेमोक्रेसी आसा इलेक्शनांतल्यानूच बरो रिजल्ट दिता. असलें करून इज नॉट गूड. कळ्ळें न्ही. त्या कॅन्डिडेटा प्रेशरार घेवन फाटीं घेवपाक हें करप इज नॉट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. इट्स अ पार्ट ऑफ लूप होल्स. ते आमचें स्ट्रक्चर आहे. फॉर एक्झाम्पल जे विथड्रॉवल डेट आसा पळय ताच्याहून 1 दीस एक्स्ट्रा दवरूंक जाय नॉन विथड्रॉवल टायप एप्लिकेशन फायल करपाक. म्हणजे कितें करपाक 1-on-1 फायट आसल्यार एकट्याक विथड्रॉ करपाक प्रेशरायज करून विदावट इलेक्शन रिजल्ट हाडप. दॅट इज नॉट गूड फॉर डेमोक्रेसी. सो तशें विथड्रॉवल सुद्दां जालें जाल्यार लोकांक एक मेकॅनिझम आसूंक जाय आनी एक कॅन्डिडेट घालपाक. सो एक नॉन विथड्रॉवल डे एक्स्ट्रा अशें. सो इलेक्शन कमिशन शूड थिंक ऑन दीस थिंग्स. गोंय हे प्रथा परंपरा आणि लोकसंस्कृतीचो भंडार. शिगमो म्हळ्यार रंग नाच आणि उत्साह. सांगेच्या मळकण्या वाठारात शिगम्याची एक आगळेवेगळी परंपरा अजूनही जपतात. ती म्हळ्यार शेणी उजो. उज्याची होळी खेळपाची ही शेकड्या वर्सांची परंपरा अजूनही तितल्याच भक्तिभावान मनयतात. वर्सा पद्दतीन ह्याय वर्सा हजारांनी लोकांनी आपली हाजेरी लावन उज्याची होळी आपल्या आंगार ओडून घेवन व्हडा भक्तिभावान होळी मनयली. गोंयांत शिगमो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयल्लो वता. गोंयभर रंगाची होळी जाल्यार मळकण्या उज्याची होळी. सांगेच्या मळकण्या ह्या गांवची खास वळख म्हळ्यार शेणी उजो उज्याची होळी. ह्या होळयेंतलो उजो आंगार घेतलो की वायट विघ्नां पयस वता असो भावार्थ आसा. देखून ह्या होळयेंतलो उजो घेवपाक लोक गर्दी करतात. गांवचे वर्सकार ह्या परंपरेत सगळ्यांत चड म्हत्वाचे. वर्सकारा फाटोफाट गांवकार, गैरकार आनी वेळीप हांकां मान दितात. गांवांतल्या देवाच्या भाटांतल्यान सुपाऱ्याच्या माडयांची होळी काडून हाडटात. माडयेच्या होळीचेर पयलो धपको मारपाचो मान वर्सकाराक आसता. ताच्या उपरांत गांवचे लोक एकठांय येवन माडी हाणटात. अशा 3 माडयांच्यो होळयो काडटात. एक होळी श्री नागनाथ देवा कडेन, दुसरी श्री मल्लिकार्जुन देवा कडेन आनी तिसरी श्री जल्मी देवा कडेन पुरतात. श्री जल्मी देवाच्या होळयेचेर उपरांत गडे चडटात आनी ताच्या फाटीर शेणी लाशिल्ले इंगळे मारतात. उज्याच्या ज्वालात खेळपी ही परंपरा फक्त गोंयांतूच न्हय जाल्यार सबंद भारतात एकमेव अशें मानतात. शेकड्या वर्सांची ही परंपरा अजूनय तितक्याच श्रद्धेन आनी एकवटान जपली वता. पळयात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. खण व्यवसायातल्या अनियमिततायेचेर सावड्डेच्या ट्रक धन्यांनी खर तिडक उक्तायल्या. कांय दिसां खातीर खणकाम सुरू जावन बंद जाल्ल्यान येरादारी वेवसायाक व्हड आर्थीक ताण येता अशी कागाळ ट्रक धन्यांनी केल्या. तशेंच फुडल्या 15 दिसांत खणकाम पुराय क्षमतेन सुरू जायना जाल्यार आंदोलनाची शिटकावणी ट्रक धन्यांनी दिल्या. सावड्डे ट्रक धनी संघटनेच्या बसकेत वांगड्यांनी खण व्यवसाय सेगीत बंद चालू जाल्ल्यान ट्रक धन्याक व्हड लुकसाण सोंसचें पडटा अशें सांगलें. बरोच तेंप बंद जाल्ले उपरांत ट्रक परतून रस्त्यार हाडपा खातीर दुरुस्ती, देखरेख, परवाने, विमो आनी हेर नेमाक पाळो दिवपाचेर व्हड खर्च जाता. पूण कांय दिसां भितर परतून खणकाम बंद केल्यार हो खर्च लेगीत वसूल जायना. ते भायर सरकारान हाच्या पयलीं ग्रीन टॅक्स आनी हेर कांय करांत सवलती दिवपाचें उतर दिल्लें. पूण ती उतरां आजून चालीक लावंक नात असो आरोप ट्रक धन्यांनी केला. खण व्यवसाय नेमान आणि अखंडपणान चालू दवरचो आणि जाहीर केल्ली कर सवलती बेगोबेग चालीक लावची अशी मागणी संघटनेन केल्या. फुडल्या 15 दिसांत खणकाम पुराय क्षमतेन सुरू जायना जाल्यार आंदोलकांची शिटकावणी ट्रक मालकांनी दिल्या.
आयज 12-13 वर्सां जालीं ह्या सावड्ड्या मतदारसंघ सावड्डे व सावथ गोवा जे मायनींग आसा हें बंद जाल्लें आसा. लोकांची सामकी परिस्थिती सामकी बिकट येयल्ली आसा आनी आयज आमी अशें जाला की एवरी टायम जो मायनींग चालू जाता हे 8 दिसां खातीर 15 दिसां खातीर चलयतात आनी ह्या लोकांक सामके रिणान घालून सामके हेंची हें केल्लें आसा सामकें. सो हांव आयज आमी जे सगळे ट्रक ओनर एसोसिएशनाचे अंडर सावड्ड्या हे आमी सगळे ट्रक ओनर हांगा एक जाल्ले आसा. आमी एक डिसायड केल्लें आसा जर हो सरकार जर 8 दीस भितर हें सस्टेनेबल मायनींग चालू करना आनी आमकां कंटिन्युअस जर काम जर दिना जाल्यार ह्या सगळ्या लोकांनी डिसिजन घेतला आसा आमी खंय तरी आमी प्रोटेस्ट करतले आनी आमी आंदोलनान बसपाचें गरज पडले जाल्यार आमी पणजे येवपाची सगळ्यांनी डिसायड केल्लें आसा. मिटींग जी आज आपयल्ली ती आमी खंय तरी हांगा नॉर्थ गोवा फूल स्विंग मायनींग ऑपरेशन स्टार्ट जाल्लें आसा आनी सावथ गोवा आजून एक सुद्दां मायन ऑपरेशन आयना. 14 वर्सां लागली गव्हर्मेंटाक ती 14 वर्सां जाली आतां एक सुद्दां मायन ऑपरेशन आयना. इन प्रोग्रेस आसा ती फोमेंतोची सद्या एट प्रेझेंट ती चालू जावपाची आसा. पूण फोमेंतो चालू करून सफिशंट काम हे दिवपाक शकना सगळ्या लोकांक. किंवा पयर सेजा गांवाचो ई ऑक्शन मटेरियल चालू जाल्लो तर 500 ट्रक चल्ले 500 ट्रक चल्ले जाल्यार आमकां सपोज 3 दिसांनी आनी 4 दिसांचो फोमेंतो ट्रीप 8 किलोमिटर पडटा. 8 किलोमिटर आसा ते इतली लागीं डिस्टन्साक आमकां कोता येवपाना जाल्यार आमकां कंपनीन 5000 टिकेट दिवची पडटले कितें तेन्ना हें आमकां खंय तरी परवडना. आनी गव्हर्मेंट टॅक्स हो इन्क्रीज करत आसा एवरी इयर. पयर आनी ताणें फिटनेस फी म्हणून एक टॅक्स बसयल्लो आसा. 15 वर्सां जाले ते पयले गाडयांक 20 वर्सां 15 वर्सांचेच लागलो तो 12 वर्सांचे 13 अशें. म्हणटकीर तो फिटनेस फी टॅक्स जो आसा तो खंय तरी एक 15-16 हजार रुपया आसा. असो सगळे टॅक्स जर धरले जाल्यार 60-70 हजारा टॅक्स येता. तेन्ना हांगा 70 हजार लोकांनी जोडूं जायना वर्साक कित्याक हांगा कामूच ना. मायनींग म्हणटा ती एकूच चालू ना. आतां फोमेंतो जातली तेन्ना खबरो ऑपरेशनां आसा तो म्हणटा जातलें पूण ताका इसी तितली ना. तेन्ना हांव गव्हर्मेंटा कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता की खंय तरी आमकां सफिशंट दोनी मायनी ऑप्शन जाल्या जिंदालाची बी ताका ती मायन जिंदालान घेतल्या ती ताणें ऑपरेशनां हाडची आनी सफिशंट जशें लोकांक काम मेळटलें तशें काम दिल्यार बेगींतल्या बेगीन स्टार्ट करचें. कारण टॅक्स आनी भरपाक हांगा लोकां कडेन पयशे ना आनी ह्या फाटीं आतां आमी टॅक्स भरचे ना. आज आमी मिटिंगेक हांगा ठरिल्लें आसा की समज जर तर काम स्टार्ट जालें ना 15 दिसांचो अल्टिमेशन जो आसा तो लोकांनी म्हणटा 15 दिसां आमी रावया आतां 15 दीस काम स्टार्ट जावं ना जाल्यार खंय तरी आमकां लास्ट आंदोलनाचो विचार करचो पडटलो अशें लोकांचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर प्रितानंद कुर्डीकर. सकाळच्या खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात.